हांव प्रभाग क्रमांक 4 कुळे पंचायतीचो शिगांव ह्या वाठारांचो पंचायत सदस्य। आमची डेप्युटी सरपंच बाई खुशी वेळीप हे प्रभाग क्रमांक 3 शिगांव वाठारांचे आणि हे बाय ऋषी सावंत प्रभाग क्रमांक 5 हे शिगांव वाठारांच्यान प्रतिनिधित्व करतात। आमचे कुळे पंचायतीन 2 रेवन्यू विलेजी कुळे आणि शिगांव। तितून भितर आता गव्हर्मेंटान हांगा बायोडायवर्सिटिकल गांवाक लागून जे आता नोटिफिकेशन काडपाक थारायला तितून 69 विलेजी सांगल्या तेंच्यांनी त्यो आमच्या कुळे गांवचो आस्पाव आसा अशें आमी आयकलां। सो 6 म्हयने पयलींच हांगसरल्यान आमी एक रेजोल्युशन घेवन गव्हर्मेंटाक लेटर केल्लें आसा की आमचो गांवचो आस्पाव करचो न्ही, कित्याक शिगांव हो गांव प्रामुख्याने मायनिंग वाठाराचेर डिपेंड आसा आनी मायनी बंद जावन पयलींच लोकांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा, बेरोजगारी येयल्ली आसा आनी खंय तरी लोकांच्या मनान अशी आशा आसा की आयज ना फाल्यां आमचें मायनिंग परत चालू जातलें आनी रोजी रोटी आसा तो मुखार चलतलो। पूण जर गव्हर्मेंटान आमचो गांव तितूर घातलो, इको सेन्सिटीव झोनान जर घातलो जाल्यार ती अशी सुपश्टान दितली आनी मोठ्या प्रमाणात बेरोजगाराची संकटांतल्यान लोकांची उपासमारीची पाळी येतली। पेपरार बातमी वाचली की ह्या आमच्या तालुक्यान हे इको सेन्सिटीव गांव म्हणून डिक्लेअर करता। हे डिक्लेअर करच्या पेक्षा सरकार, माझे मत अशें आसा की सरकारान आमच्या साध्या आनी गरीब जनतेचो विश्वासघात करचो न्ही। लोकांक पयलीं पटोवन दिवचे की हे इको सेन्सिटीव डिक्लेअर करतकीर कितें जातलें इफेक्ट, हे सगळें पटोवन दिवपाची गरज आसा। कारण एकदा गांव इको सेन्सिटीव म्हणून डिक्लेअर केलो, आता तेजी लोकांक काय झळ बसना, पूण जेन्ना ते इम्प्लिमेंटेशन जातले पळय तेन्ना लोक त्रासान पडटले आनी मागीर आमी काय करूंक शकचे ना। पूण आतां हेजेर एक उठाव जावपा जाय। पूण प्रमुख कारण आसा सरकारान हेजेर जबाबदारी घेवन लोकांक सांगपा जाय। कारण डायरेक्ट इको सेन्सिटीव म्हणून जर डिक्लेअर केले जाल्यार आमच्या गांवांनी जी मायनिंग पयलींच बंद पडलेलें आसा ते फुडें चालू जावपाची सुद्दां आशा मावळटली। विशयाची सुरवात करता आसतना विशयाची जाण आमकां घेवची पडटली। विशय आसा तो जैव अति संवेदनशील गांवाच्या संदर्भात सरकारान दिल्ल्या रिपोर्टाचो। गोंयच्या सरकारान 2017 हरीत लवादान विचारतकीर आपल्या रिपोर्टान 69 गांवांची जी सूची दिल्या ताचे पयलीं मातशें आमकां येवचें पडटलें। वास्तवीक 99 गांवांची सूची अधिकृतपणान नोंद आसा कस्तुरी रंगन अहवालाच्या विशयी। खरें म्हळ्यार हांगाच मातशी थोडीशी संशयाची पाल चुकचुकता। कॉलम शिगांव पंचायत सरपंच तर आयज ज्या तरेन सरकारान इको सेन्सिटीव झोन म्हणून आयज कुळ्या पंचायती ज्युडिशलाक सादारण सोनाळे विलेज, कुळ्या विलेज आणि तशेंच शिगांव विलेज ही आमच्या वाठारांतली 3 विलेजी आज इको सेन्सिटीव झोन म्हणून घोशीत केला। सरकाराक आमचे हेजे पयलीं आमी निवेदन दिल्लें आसा की कुळे आणि शिगांव हो वाठार आमचो रहिवासी वाठार आसा, तेका लागून ही इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान आमकां हितूंतल्यान वेगळचें। आतां आमकां हाजे भितर सगळें उलयता आसतना सोनाळी विलेजी इको सेन्सिटीव केला काय प्रॉब्लम ना। आनी एक विलेज आसा आमची ती करंजळ। आमचे कुळे आनी शिगांव ह्या दोनूय विलेजी इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान काडच्यो आनी करंजळ एड करचे, ही एक आमकां सरकाराक मुद्दम करून ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता।